हालींच बिट्स पिलानी कॅम्पसांत आनीक एक 20 वर्सांचो विद्यार्थी सोंपिल्लो। बिट्स पिलानी इन्स्टिट्यूटांत हें 5वें मरण। उलटी गळ्याक ब्लॉक जाल्ल्यान विद्यार्थी सोंपलो म्हूण स्पश्ट जाल्लें। मात उलटी टेस्टिंगाक वेल्ले कडेन उलटेन ड्रग्सांचे अंश सांपडल्यात म्हूण रिपोर्ट आयलो। शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स सप्लाय करप्या आड कडक कारवाय जातली म्हूण दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंगाची शिटकावणी। हम लोग हर एंगल से कर रहे हैं कि अगर ड्रग्स अगर कैंपस में पहुंच रहा है कहीं से, बी इट बिट्स और बी इट एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग जो उनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और जहाँ भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है हम चेक करते हैं। तो बिट्स में भी हमने अभी चेकिंग वगैरह चालू की है, रैंडम चेकिंग कर रहे हैं हम लोग और सिक्योरिटी को भी हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको चेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो और हमारा जो बीट का आदमी है, बीट PC है, वो उनके कांटेक्ट में रहे रेगुलरली कि अगर कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो डायरेक्टली पुलिस को कांटेक्ट किया जाए और हम उस पर एक्शन लें। मैनेजमेंट का कैसा रिस्पॉन्स है आपके साथ? वी आर इन टच। तो वो फिलहाल दे आर सपोर्टिव। मेन है कि वी वांट टू ब्रेक द लिंक इफ समबडी इज गिविंग ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा खर कारवाय चल्ल्या। ड्रग्स इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा। पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्मेंट फेल जाला। ड्रग्स सांबाळपाक पूण ड्रग्स सांबाळपाक फेल जाला असो दिसता गव्हर्मेंट। कॉलेजीन कॅम्पसान पावंक लागले म्हणून गोंयांत कितें चल्लां तें बरोबर न्ही, सरकार कितें करता काय म्हूण विरोधकांचो फार सरकाराचेर टिका। आनी आतां 5th कोण डेथ जाला तेजे रिपोर्ट आयला तेन्ना ड्रग्स ताका मेळ्ळे। सो आमी अपील केला चीफ मिनिस्टराक, आमी लेटर दिल्या तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें चलता तें बंद जावपाक जाय। आयज आमी आमचे सावथ गोवा SP बरे टिकम सिंग वर्मा बरे ताकाय आमी रिप्रेजेंटेशन दिलो आम आदमी पार्टीच्या नांवान। प्रायवेट युनिवर्सिटी एक केल्ली आनीक येवपाच्यो आहाय। आयज हेंच सिट्युएशन उरलें जाल्यार मुखार कितें जातलें तें। आयज आमचे पेरंट्सांचेर भिरांत येयल्ले आहा, भुरग्यांक हॉस्टेलान दवरपाचें कांय ना तेका लागून आमी मागलां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक, इन्क्वायरी जावपाक जाय ही सिगरेटांच्यो। हो इश्यू आमचे लास्ट मॉन्सून सेशना पयलीं आमी सांगलेले, तो आमी आमचे असेंब्लीक हायलायट केल्लो ही सिगरेट्यो म्हारगान स्कॉलांनी मेळटा म्हणून। सो टिचर जाणात आनी शॉप्स पण विकता ती सरावंडींग म्हारगां पुलीस स्टेशन सायडीन आहाय, तेजेरय आमी आमचे SP सांगलां तेजें एक्शन घेवचें, हें बंद जावचें। The government is playing with the life, especially the police are not focused. I make an allegation on the department that the department is lying. They are not focused. I allege basically the management of BITS Pilani has to be booked. This is a very, very serious case where drugs like MDMA, ecstasy, हे सगळे पडे थिंगा ही 100 मिटरा मरे जोरी कडेन एक जागा थिंगा हे सगळे सप्लाय जाता। तर हे इन्स्टिट्यूटान कितको पावताय, कोण पावयता? इट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। यू सी दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड and a completely law and order situation has failed, and immediately an SIT inquiry should be put. Last 2 years or so, how many deaths? Almost 6 deaths. Police are saying 5. Reply says up to 3. Why are they hiding this death? The police need to inquire. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हात जोडल्या पयलीं ते आतां गोंयचे जनतेक हात जोडचे आनी सांगचे की बाबा आपल्याच्यान हें जायना आनी म्हाका दिसता ताणें रिजायन जावचो आनी गव्हर्नरान हें सरकार डिसमीस करपाचें। लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत आज फेल जाल्या ताजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, कारण खंय ना खंय तरी क्रायम ब्रांचाचो हांव फेलियर मानता, पुलिसिंगाचो फेलियर मानता, चीफ मिनिस्टराचो हातूंत फेलियर मानता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।